सर्गीतावन उंडो तुवें तांकां दिलोय. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Lo dump gala. Atau dump aja lentamente. Soba giri, Carmelita
सुभजिये पासोनी करमची जिनी मुनोनी कुर्पेवंती गे स्वामिनी अंगारी भितरी सौभागिनी कार्मेलिताची दुगे राणी मागता तुझ्या शरणाला लागुनी तुझ्या मायपणाचे ओढे पासोनी बियादान तुझं मरोनी सोलोच्या आम्ही समारोनी अंगारी भितरी सौभागिनी कार्मेलिताची दुगे राणी मागता तुझ्या शरणाला लागुनी तुझ्या समृद्ध मरणापासोनी आमच्या मरणाचे काळी पावतो अंका गे स्वामिनी अंगारी भितरी सौभागिनी कार्मेलिताची दुगे राणी मागता तुझ्या शरणाला लागुनी तुझ्या कीर्तिवंता सुसवा पासोनी निवारतो अंका पहिले सणवारी पूर्गथैतली गे स्वामिनी अंगारी भितरी सौभागिनी कार्मेलिताची दुगे राणी मागता तुझ्या शरणाला लागुनी तुझ्या सगळं कुर्बान केलेल्या पासोनी लाभाशील कर आमका सोमिनी अंतिमोप अगणित जिनी मागता मागणी सर्वेस परा सोमिया तुझे लागी वाडे मुन बेस पविसा बेसो कर मुन बस हेरिसो विस्तार मुन करवा समय सांगतय कर मुन चौकसाय राया पद्यांतय वाडे आणि सणे निर्मावाद खासाय बिनीची समीस्त उभी राहूया तुझ्या नावाजम्या पदी तुका आराधिता तुझी स्तुती आम्ही गायता दी तू आमका तुझे बेसा तुझ्या
सगळ्यांनी बसचें. आमच्या मुगाळ विगार जेराल मॅक्सिम नोरोना बराबर आमी हांगासर ह्या देवस्तुतेंत वांटिली जावन कार्मेल साहेबिनीक मान करूंक सांगता जमल्या. ह्या मिसाक प्रधान मुड्दोम जावन हांगासर आसात मिसेस जोविना डिसोजा आनी कुटुंब, सिरिल डिसोजा आनी कुटुंब, एरल क्रिस्टल मस्करेनस. तशेंच मुड्दोम जावन मिसलेलीं जावन आसात जसिंता मस्करेनस आनी कुटुंब, आयरीन डिसोजा आनी आयद्रीन डिसोजा, प्रेमा प्रियांका डिसोजा, मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटुंब, मायकल डिसोजा आनी कुटुंब, गॉल्बर्ट डिसोजा आनी कुटुंब, रीटा रोड्रिगस आनी कुटुंब, मिनेजस फॅमिली, रॉनल्ड लविना नायजल मतायस, मिसेस टीना सेराव आनी कुटुंब, ऑल्विन्स आयरीन फेर्नांडीस, मिस एरल कार्मेलिटा डिसोजा, ॲश्ली डिसोजा आनी कुटुंब, मिसेस रीना पायस आनी कुटुंब, मिस्टर एडवर्ड कार्डोस आनी कुटुंब, मिसेस एंजेलिना सिक्वर आनी कुटुंब, कुटुंबा मिस्टर रॉनल्ड लोबो आनी कुटुंब, मिस्टर ऑस्टिन डिसोजा आनी कुटुंब, प्रियांका आनी कुटुंब, एडवर्ड आनी लिनेट डिसोजा, मिसेस ट्रेसी वास, मिसेस जेन सिक्वेर आनी कुटुंब, कामिल डॉरथी आनी बिनॉय आनी सगळ्यांनी कार्मेल साहेबिनीक अर्गा मीस जावन ह्या मिसा वेळार मागत जाय म्हूण विनंती करता. ह्या कॉवेंताची वडील आनी सर सिस्टरांच्या नांवान तुमकां ह्या देवस्थितेक मोठो येवकार मागता. सगळ्यांनी दय करून उबे रावचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, भोव संतोशान संभ्रमान कार्मेल दोंगरा वयल्या हांव कार्मेची ही परब संभ्रमच्याक आमी सगळीं सांगात आयल्या. हांगासर कार्मेलीत भितरल्या माद्रींच्या ह्या हें कॉवेंत आमकां सगळें संतोशाचें, अभिमानाचें, गौरवाचें. कित्याक सगळें वर्स हांगा आसची आमच्यो भयणी आमचे बसोत, आमच्या दियेसीचे बसोत, समाजे बसोत, देशा बसोत ती मागून आसात आनी आमी तांच्या खातीर मागत जाय. आनी आयचो दीस प्रत्येक जावन कार्मेल मायेचें फेस्त संभ्रमच्या वक्ता तांचे बसोत आनी सगळ्या कार्मेलीत कुटुंबां बसोत आमी प्रत्येक तरान मागया. कार्मेलीत याजक आसात, कार्मेलीत दम भयणी आसात, तशेंच कार्मेल ले असोसिएशनाचे सांदे आसात, तांचे सगळ्यां बसोत आमी मागया. मोरी आमकां भावार्थ्याची निशाणी, मोरी आमकां मागण्याची निशाणी, मोरी आमच्या संरक्षणाची निशाणी. आनी तीच मोरी आमकां आपलें संरक्षण दिता आनी देखूनच तिणें 13व्या शतमानांत ती बेंतीण दिल्ली आनी त्या मुखांत्र एक नितळजीण जियोवंक आमकां आपोवणें लाभला मात्र न्ही. आनी त्या प्रमाणे जियेल्ल्यांक आपलें संरक्षण आनी सर्गीच्या राजाक प्रत्येक आदार तिणें आमकां बसयला. ही चिंता मोतीन दवरून आयचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. देवा मुखार आमी ना फोव म्हणलें वळखून घेवन आमच्या फातकांचे बोक्सांनी मोगोन देवाक मानवचें बरी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सगळीं आमकां सतां आयतीं करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदां सावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
देवा बापा आम्ही तुका वाकणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सौम्या एकल्यास जमीत होता जेजू ख्रिस्ता देवा देवाची शेळी बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत्र तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या तुझ्यापासून आमची काकुता की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवी एकलोस तू स्वामी एकलोस तू बोलतो प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा कार्मेल ओढदू तुझ्या पुताची आवय जावन आसचे बगेवन हांव कार्मरयेच्या मानाक समर्पीत केल्ली जायजे म्हण तुवें खुशी वेली. आज तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मारिफा तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां व्हरून पावय. तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियान आहाबाक म्हळें वच जेव आनी पिये कित्याक पावसाचो आवाज आयकाता. आहाब जेवंक आनी पियोंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी धरणीर साश्टांग सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें वयर चड आनी दर्याच्या कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें कांयच ना. ताणें ताका परतून म्हळें परतून 7 पावटी थंय वच. 7वे पावटी सेवकान म्हळें मनशाच्या हाता येदें एक कूप दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें वच आनी आहाबाक सांग तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळाब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी दारींनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेज्रेएलाक गेलो. पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेज्रेएल पर्यंत आहाबा मुखल्यान धांवत गेलो. देवाचें उतर हें देवाची शक्तिवंतान मुझे पासत विचित्र
या फुडा सर संतती म्हाका सदैमोन पासरतल्यो सत्यवंतान म्हजे पासोवेची कामां केल्या भाग्यवंत ताचें नांव सक्तिवंतान मुझे पासून वेचित कामां केल्यात भाग्यवंताचें नांव दाखयता तो काकूळ तापना बेदल्यांचे संततेतावन संतते पर्यंत सत्यवंतान म्हजे पासोवेची कामां केल्या भाग्यवंत ताचें नांव आपल्या बावळ्यान ताणे बळ दाखयला आपल्या काळजान वटपण चिंतल्या अहंकार्याक ताणे दुस्पाटयल्या पदवेदारांक उंच्या सनातांव ताणे सकला घाल्या आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्या सत्यवंतान म्हजे पासोवेची कामां केल्या भाग्यवंत ताचें नांव बुखेवल्यांक ताणे बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो बिरमोतीसो काकुळतीसो उडास करुणांतलो सत्यवंतान म्हजे पासोवेची कामां केल्या भाग्यवंत ताचें नांव साम पावलन गालतगरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक आमकां धाडलो एके स्त्रियेतावन तो जल्मलो नियमशास्त्रकाल आसल्ल्यांची सोडवण करचे खातीर आनी आमकां पुतांचें स्थान दिवचे खातीर नियमशास्त्राक ओळख जावन तो जल्मलो तुमी पूत जावन आसात म्हणल्याची रुजवात खंयची गी म्हळ्यार देवान ताच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांनी धाडला आब्बा बापा म्हूण उलो मारसो तो पवित्र आत्मो तुका बापाचो पूत जायशे करता आनी मुखार तूं गुलाम न्हय देवान तर तुका आपलो पूत जायशे केला ताणें तुका दायजाचो हकदारी केला देवाचें उतार हें उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो
जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजूची आवय, ताची आवयची पयन क्लेफसाची पतेन मोरी आनी मगदलेनची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिजे बगलेन आसल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागी म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या सिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, त्या भुरग्याक 9 वर्सांक 7 दीस उणें. नांव कारोल वायटेवा. 1929 इसवेच्या त्या एका सांजेर इस्कॉलांतावन घरा येताना ताचो बापूय पोलंड सैनाचो एक सोजेर सदांचे बरी आल्तारीच्या कुडांत दिंबयेर मागणें करनासलो. पूण त्या दीस मात्र ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखाच्यो झरीस वळटल्यो. भुरग्याक अजाप जालें आनी भुरग्यान बापाय लागीं विचारलें, कितें जालें पाप्पा? आनी बापायन जाप दिली, कारोल, तुजी आवय मरण पावल्या. ती आनी आमचे सवय आसची ना. हें आयकल्लेंच कारोल लागींच आसल्या ताजे आपल्या इगर्जेक धांवता. इगर्जेंत मोरयेच्या इमाजे मुखार दिंबी घालन अशें मागता, जेजूचे भगवंत माये मोरये, देवान म्हज्या माम्मीक आपल्या घरा कित्याक व्हेलें म्हणलें म्हाका समजना. पूण म्हाका एक मात्र कळीत आसा की आतां तूंच म्हजी आवय, आतां तूंच म्हजी आवय. आनी त्या घडयेंतावन त्या भुरग्यान मोरयेक आपलें समर्पण केलें. होच भुरगो मुखार पापा जुआं पावल दुसरो जाताना आपल्या पापाल सेवेक ताणें तोतूस तुवोस म्हणलो ध्येय घेतलो. ह्या लातीन शब्दाचो अर्थ हांव सगळोच तुजो, म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजें. हीं उतरां सा लुईस मारी दे मॉन्फोर्ट हाच्या समर्पणाच्या मागण्यांतावन घेतिल्लीं. आनी हें मागणें अशें आसा, हांव सगळोच तुजो ये मोरये, आनी म्हजें म्हणलें कितें आसा तें सगळें तुजें. हांव तुका संपूर्ण म्हज्या घरांत घेतां. तुजें काळीज म्हाका दी ये मोरये, तातूंत तुजे बरी हांवें देवाचो मोग करच्याक. पापा जुआं पावल दुसऱ्यान मोरयेक आपली आवय करून केल्लें तें समर्पण ताका एक आशिर्वाद जावंक पावलें. 1981 ताचेर गुळो घालून लगाड काडूंक केल्ल्या प्रयत्नांत मोरयेनच आपणाक सुरक्षीत राखलें म्हणून तो वळखून घेता. आनी असो गुर्तू जावन आपणाचेर सोडले ते बुलेट्स गुळे घेवन दुसऱ्याच वर्सा ह्या एका वर्साच्या वार्षिक दिसा 1982 फातिमाक भेट दिवन ते गुळे ते बुलेट्स तो मोरयेच्या कुरवाचेर कंसयता. आनी तशेंच उपरांत 10 वर्सां जाल्या उपरांत परत तो फातिमाक भेट दिता आनी तिणें आपणाक लाभयलेल्या संरक्षणा खातीर तो अर्गां दिता. आज आमी दोंगरा वयल्या कार्मेल मायेचें फेस्त करतना मोरयेन आमकां दिवचें संरक्षण उपकारी मनान वाखणता. हाका पुरक जावन 1250 मोरयेन कार्मेलीत याजक सान सायमन स्टॉक हाका दिल्या कार्मेल मायेच्या बेंतीन असो प्रत्येक तरान आमी उडास करता. ही बेंतीन घाल्ले वरी कांय मॅजीक जावचें तसलें कांय ना. तरी ही बेंतीन घालतल्यांक मोरये परी एक नितळजीनी जियोंक आपोवणें लाभता. आनी ताचो फळ जावन सर्गी बंदरा कुशीन सुरक्षितायेचें पैन मोरी आमकां बसयता. जुदेवांक आनी क्रिस्तांवांक दोंगर पर्वत विशीं
एक भक्ती बरी चिंताप आसा. सर्ग वयर आसा म्हणल्यार चिंतपाक सरी जावन दोंगर सर्गाक लागीं आसा देखून दोंगर देवाच्या सान्निधीचो जागो म्हणलें चिंताप येवचें सहज. पर्वतार देव मनशाक भेटता, देव मनशा लागीं उलयता, देव मनशाक आशिर्वाद दिता म्हणली पातयेणी असलें भक्ती बरी चिंताप येवंक कारण अशें. पवित्र पुस्तकांत सुमार 500 फावटी दोंगराचे आनी पर्वतांचे उल्लेख आसा म्हणटात. पर्ण्यासोल्ल्यांत सिनाय पर्वत चड वळखीचो. ह्या पर्वतार देव मयसा लागीं उलयिल्लो, देवान मनशा कडेन करार केल्लो, आपले 10 उपादेश देवान मोइजे मुखांत दिल्ले. सियोन वा जायन पर्वत तितल्याच गौरवाचो, कित्याक ह्या पर्वतार जुदेवांचें पवित्र शहर बांदून हाडिल्लें. नव्या सोल्ल्यांत ताबोर गुड्यार जेजू रुपांतर जाल्लो, ओलिवे दोंगरार जेजू तवळ तवळ मागणें करूंक वतालो, कालवार दोंगरार जेजू कुरसायिल्लो. पवित्र पुस्तकांतल्या पवित्र दोंगरांक एका भक्ती बरीत नदरेन पळोवंक कारण जालें तें सुगूण मोरयेंतय आमी पळयता. आनी आज आमी संभ्रमचें मोरयेचें फेस्त कार्मेल दोंगराच्या नांवान आमी वळखुचें. कार्मेल दोंगरा वयल्या मोरयेच्या ह्या फेस्ताची चरित्रां आमी आयकलां आशेत. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 35व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळींत, तशेंच गिताचें गीत पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत 5 आनी 6 वळींत कार्मेल दोंगराची सोबाय वर्णिला आनी ती मोरयेक आमी सरी करता. कार्मेल मेळाची सुरवात ह्या दोंगरांतावन जाल्ली म्हणलें कार्मेलीत मेळाचे सांदे वळखून घेतात. ह्या कार्मेल मेळाक आनी आमकां सर्वांक संरक्षण जावन रावलेले मोरयेक आमी आज कार्मेल माय म्हूण मान करता. तर दोंगराचे सुगूण मोरयेंतय आमी पळोवचें तें सहज. आनी ते कसले ते सुगूण दोंगराचे. कार्मेल दोंगर खरो बाबार्थ उखालन धरिल्ल्याची निशाणी. 450 जण बाल देवांच्या प्रवाद्यांक आपणें दिल्ल्या 55 मुखांतर एलिया प्रवाद्यान जिवेशें मारलें. मात्र न्ही, खऱ्या देवाची वळख लोकांक करून दिली. देवा थंय ताणें बाबार्थ उखालन धरलो. नव्या सोल्ल्यांत बाबार्थाची निशाणी. एलिझाबेथीची भेट केल्ले वेळी एलिझाबेथीन म्हणलें, सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमान दिली, तूं कितली बागी. बाबार्थ म्हळ्यार तेंच आमच्या दैहीक दोळ्यांक दिसनातल्यो संगती, पूण सर्वेस्परान उगडाप केल्ल्यो संगती पातयेवच्यो. आमच्या जिवितांत कितें जालां, कितें जावन आसा आनी कितें सगळें जातलें तें आमकां कळीत ना वा आमकां समजनातले वेळी बाबार्थच आमकां त्यो संगती स्विकार करूंक लायता. जाल्यार बाबार्थाक मोरये आमकां एक उत्तीम देख. मोरयेची ससाई आमकां बाबार्थाक आडवेच्या बाबार्था विरोध येवच्या ताळण्या जावन सुरक्षीत राखोंक शकता. कार्मेल दोंगर मागण्याचो संकेत. आयच्या पयल्या वचपान कार्मेल दोंगरा विशयांत आमी आयकलें. ह्या दोंगरार एलिया प्रवादी देवाक भेटलो. ह्याच दोंगरार एलियान पावसा खातीर केल्लें मागणें देवान आयकलें. दर्यांतावन वयर येवच्या हाताच्या ताळवेतींतल्या गात्राचो मोड जो आसा मोरयेचो संकेत. दाराळ पावस हाडूंक शकलो आनी हो पावस क्रिस्ताचो संकेत. जशें फांत्याचो शुक्र वा फांत्याचें नखेत्र मोरयेचो संकेत आनी ताच्या उपरांत उदेवणेचो सूर्य जेजूचो संकेत म्हूण आमी मानून घेता. अशें देवान आपली हाजरी ह्या दोंगराचेर प्रत्यक्ष केली. भविष्या आमी पावसा खातीर मागत जाय. पावस येवच्या ह्या दिसांनी पावस ना देखून मोरयेची मजत पावसा खातीर आमी मागया. हाच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावल गालातकारांक बरोवन मोरये मुखांतर देवाची हाजरी ह्या संवसारी प्रत्यक्ष जाली म्हणलें सांगता. नेमलेलो काळ भरती जाताच एक स्त्रिये मुखांतर देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारीन धाडलो आनी त्या पुतान आमकां देवाचें भुरगीं जावचें दत्तपण लाभयलें. ताणें आमच्या अंतस्करणांत वतलेल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमी देवाक आमचो बाप म्हूण उलो मारूंक शकता म्हणटा सांत पावल. आनी अशें त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी मागणें करूंक शकता. आनी मागणें करूंक मोरी आमकां एक उत्तीम आदर्श. तिसऱ्यान कार्मेल दोंगर सुरक्षिततेचो जागो जावन आसलो. पावसा वरवीं हो दोंगर रूख झाडांनी भरोवन गेल्लो आनी वर्सभर ह्या रानांत खावंक फळां आनी इतर वस्तू मेळटाले. देखून पर्ण्यासोल्ल्याच्या काळार अनवरां आयिल्ल्या वेळार
दोगदवणी आयिल्ल्या वेळा हाचेतान बाचाव जावच्याक लोक कार्मेल दोंगराक पळोवन धांवताले आनी थंयसर रावताले. थंय ते सुरक्षीत आसताले कित्याक कितले दीस रावूं की थंयसर जाय जालें खाण पिवन तांकां मेळटालें. आनी हाचो उल्लेख दानियल प्रवादीच्या ग्रंथांत 9व्या अध्यायाच्या 3ऱ्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. आत्मीक आनी लौकीक संकश्टांतावन आमकां सुरक्षीत सांबाळच्या खातीर आपल्या आवयक जेजून खुर्सातावन आमची आवय करून दिली. हाच्या सुवातेन आमी आयकलें जेजून आपल्या आवयक मरयेक सांगलें, स्त्रिये हो तुजो पूत म्हणून जुवांक ताणें दाखयलें आनी जुवांक ही तुजी आवय म्हूण उल्लेख केलें. ताचें संवसारी मिसांव संपलें आनी आतां हो संवसार सांडून वेताना आमी एक सुऱ्याचें सारकें न्हय. अस्कस जावन आसचें आमी ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक आनी संवसारी वाऱ्या वादळांक सांबाळून नासवचें ताका नाका. देखून मरयेक आमची आवय करून दिवन जेजून आमकां तिच्या सुरक्षीत हातांनी सोडून दिलां. मोरी जेजून आपणाक दिल्ली जबाबदारी जाणा जावन सदांच आमचें जतन घेता. कितले फावटी कितलेशा जाग्यांनी ती दिश्टी पडल्या, जावं करून लुर्दांत, जावं करून फातिमांत, जावं करून ग्वादालुपेंत आनी हेर कडेन. आनी हर एक कडेन ती दिश्टी पडल्या वेळा तिणें आमी सुरक्षीत आसचे खातीर तिणें सत्राय सांगल्या. आयच्या फेस्ताक सरी जावन आपले बेंतिणे मुखांत्र ससनाच्या मोरणांतले आमकां सुरक्षिताय तिणें बसायल्या. सांजे रोमान मरयेक स्टेल्ला मारीस म्हणजे दर्याचें नेकेत्र म्हणल्यार नांवान आपयलें. जशें दर्यांत पैन करचे थारवटी आपल्या पैनार काळख्या आनी उसांबळ लारा मदें आपणाक वसाचें जाल्यार तडीक वाट वरच्याक नेकेत्रांक कशें पळयताले, तशेंच मरयेची इमाज थारवांत दवरून वाऱ्या वादळां मदें आपणाक राखून व्हरूंक मरयेची ससाय मागताले. तशें मरयेची ससाय आमकां ह्या संवसारी सर्व तरांच्या काळख्या अंधकारांतल्या वाऱ्या वादळांतले राखून व्हरता. आमी आमच्या जिविताचो शेवट विसरानासतना सारक्या वाटेन वेचाक जेजूच्या उतरांचो फाटलाव करूंक ती उलो दिता. काना शहरांत लग्न माटवांत साकरांक सांगले बरी ती आमकां तो जेजू तुमकां कितें सांगता तें तुमी खरां म्हणलो उलो दिता. आनी त्या मुखांत्र सासणाक सुरक्षिताय आमकां ती लाभयता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, मोरी बाबार्थाची, मागण्याची आनी संरक्षण दिवची आवय जावन जेजून आमकां दिल्या. तिच्या बाबार्थाची आनी मागण्याची देख आमी घेवया. आमच्या गरजा कांतांनी आनी स्वतराच्या संकश्टा वेळी तिचो आदार आमी घेवया. ती आमकां सुरक्षीत सांबाळटली. ह्या फेस्ता संदर्भी सांजुआ पावल दुसऱ्याचें तें ध्येय तो तूंच. हांव सगळोच तुजो, सगळींच तुजी आनी जें म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच. ह्या उतरांनी आमचें समर्पण तिका करया. सालुवीस मारी दे मॉन्टफोर्ट हाचें समर्पणाचें मागणें. हांव सगळोच तुजो हे मोरये आनी म्हजें म्हणलें कितें आसा तें सगळें तुजें. हांव तुका संपूर्ण म्हज्या घरांत घेतां. तुजें काळीज म्हाका दी हे मोरये. तातूंत तुजे बरी हांवें देवाचो मोग करच्याक. हें मागणें आमचें जावं. उबी रावन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सरपदवेदार बाप तो सर्गा आनी प्रितुमेसो दिसत्या नादिसत्या सर वस्तू सरसनार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन सलमाला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजाल्लो तो खरो देव. तो देवातावन सलमाला ताका रोसूंक ना. बापाच्या साई बासो ताचे वरी सोर वस्तू गेल्यात. आमा मनशां बासोत आनी आमच्या सोडवण्या पासत सर्गातां तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासत पोंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें खस म्हणून सोंसलें आनी ताका निके पेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक वायबाबान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता हांव निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्राभात्या वरवीं तो उलयलो.
एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी देवदूतावरी स्थापलेले सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आपलो आदार विविध रुपांनी विविध व्यक्ती मुखांतर आमकां दिता. देवाचो आदार मरये मुखांतर आमकां जायतो लाभला. देखून उपकारी मनाचे जावन सडीत आमच्यो गरजो, आमच्यो पवित्र सभेच्यो सगळ्या संवसाराच्यो गरजो आतां आमी सर्गीच्या बापा मुखार दवरया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा बापा, तुज्या पुता जेजूच्या सडवणेचो संदेश संवसाराक पासारूंक विंचलेल्या पापा लियोक, सर बिस्पांक, याजक आनी रिलिजियसांक गज आसची भलायकी, जाणवाय आनी खालतेपण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचे बापा, मागता आमी सर राष्ट्रां पासून नासाची वाट तांणी सांडून शांतेन वावरूंक, प्रगतीक पावुल्ल्या राष्ट्रांनी दुबळ्या राष्ट्रांक कुमकेचो हात दिवंक, झुजां थंड जावंक आनी सर्वांनी शांतेन आनी मोगान जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ्या बापा, मागता आमी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन ध्यान आनी ओरेसवाद्वारी अख्ख्या संवसारांत वावर कन आसच्या कार्मेलीत भाव भयणी पासून तांणी सदांच कार्मेल मायेचें भाग्यवंतपण, निश्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणेंत आपणावन तें हेरांक पासार करूंक जाय आसची कृपा दी. कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आचारसन करतना आमी सर्वांनी बेंतिणेचें महत्व समजून आमकां कार्मेल माये लागीं आसचो मोग आनी अभिमान बेंतीन घालच्या मुखार पासारूंक आनी तिचें शेगूण आमच्या जिवितांत जिवन आत्मीक घटाय जोडूंक जाय आसची कृपा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कनवड्या बापा, तुवें आमकां धाडिल्ल्या पावसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पावसले दीस जाल्यारय सबार जाग्यांनी पावस येनासतना कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणीची बिरमोत पाव आनी बेळ्यांक तशें हेर गरजांक जाय असो पावस धाड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, मागता आमी आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या आमच्या सर दानी आनी हिताचिंतकां तशेंच विविध रितींनी सेवा आनी कुमो करच्या सर्वां पासून तांकां तुज्या दराळ आशिर्वादांनी भरून तांच्या उदार मनाक तांकां तूं 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवन तांचे कुटुंबां जिवीत समाधानाचें आनी संतोशाचें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ्या बापा, आज मिसाचें बलिदान भेटोवच्या प्रधान याजक आमचे विगास जराल मुन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना बापांचेर तुजें प्रत्येक आशिर्वाद ओत. तांच्या सर कामांनी आनी जबाबदारींनी तूं तांकां आदार दी. मिसाचें सहभेटोवणेंत भाग घेतिल्ल्या आनी हे फेस्ताचे तयाराय जावन 3 दिसांचें मिसाचें बलिदान आनी प्रसंग दिल्ल्या सर याजक बापांचेर तुजी दराळ कृपा आनी बेसांवां ओत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ्या बापा, कार्मेलीत वोर्तान सेवा दिवन तुजो मोग हेरांक पासारन आतां तुज्या राजांत सासनीक जिविताचें इनाम जोडूंक आयिल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीक विशेष रितीन बोरच्या दिसा देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाळ भयण सिस्टर मारी सेलिनाक तांणी आशिल्लें सासनीक सुखाचें जिविताचें सूख फावो कर. तशेंच तांच्या मागण्याच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक आदार लाभय आनी हें आमचें गोवेंत मुखारसून व्हरूंक जाय आसची देवापोणी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, मोरये मुखांतर आमच्या बाबार्थाक मागण्याक संरक्षणाक वर्ती देक आदार दिल्ल्या
दिल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ह्या संदर्भी कार्मेल दोंगरा वयल्या हांव कार्मेलीची परब संभ्रमता आसतना सगळ्या कार्मेलीत कुटुंबा पासून हांव मागता आनी विशेश करून हांगासर मागणें करच्या वावर करच्या सेवा दिवच्या सर भयणीचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता तांच्या मागण्या वरवीं तुजो आदार आमकां जायतो मेळटा हें मागणें करता आसतना तांच्या जिवितांती दादोसकाय संतोष समाधान समृद्धी सर बरेंपण तांकां लाभय आमी तुजे मुखार दवरलीं उक्त्यान उसारिल्लीं आनी हेर सर आमच्या काळजाची मागणी तूं मानून घे बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात भोव पवित्र बापा भगवंत हांव कार्मरयेचे ससायेचो उगडास काडून भक्तीन ह्यो काणयो आमी तुका भेटयता तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुजे सोडवणेच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं
आमची काळसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. कार्मेल माय बघेवन हांव कार्मरयेक आमी आज मान करता. आपल्या काळजांत विश्वासीपणी तुजें उतर तिणें जागयलें. आपल्या करण्यांनी तिणें तें पाळलें. दमदुतां संगी मागण्यांत ती थीर रावली आनी आमच्या सोडवणेच्या कामांत भागीदार जावन सगळ्या मनशाकुळाची आत्मीक आवय ती जाली. तिच्या पुताच्या बावंडाचेर तिका असो आवय सारक्या मोगाचो जतनेचो हुस्को केदींच उणो जायना. पवी सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या बरवशाचो रूपकार आनी बुजावणेची दिवटी जावन आमी तुज्या महिमेच्या दोंगरा तेवशीन आमच्या यात्रेक पयणार समकताना ती आमकां प्रकाशायता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दाळबारां सांगाता तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवा होसाना उत्सवी. सर्वेश्वराचे नावे येतात सुभागी. होसाना उत्सवी. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वांकणटा. कित्याक तुजें हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परस जातूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुठ परगटुया. सुम्या आमी हो उंडो घाता. आनी एकासेंचे पियेता. तितले पोटी तो परत येसो. तुझे मरण परगटा. बापा, आमचे सडवणे बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो
ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं अशें देवाचे माये बोग भाग्यवंत अवकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत सांजुजेचो निस्कळपती तुज्या भाग्यवंत दमदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकशांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता त्यो वेंचणूक केल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुजे पवित्र सभेक फावाड तांद आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी तूं दयेन आयकून घे कणवल्या बापा संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा बगोवंक ससनाक तादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशें सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बापा सर्वेच्या तुझें नाव पवित्र जावं तुझें राज्य तुझी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां मोगस आनी आमकां तोडले पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्यांत आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
शांती सागर जीवन मुझे दुनिया सुरासादे मोगा संदेशाडो दुखलेल्या खावे बोसाने मोगांदेव डुबावासाते भावाची गोदोरो आईला सोम्या उपकार सर्माग कर म्हाका सोमिया तुझे शांती सागर जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गाया तेल्यास बोक्सलावे बोक्साने सोडून घे हेरांक सर्वच मोचे मोगान वाटून दिव तेल्या खातीर मरून सासवीक जिवीत सोडूं आयला सोम्या उपकार सर्मागो कर म्हाका सोमिया तुझे शांती सागर जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गाया कर म्हाका सोमिया जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गाया प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोशण लाभलां. तुज्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भगवंत हांव कारमरयेचे सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासीपणी तिचे देखीचो चड आनी चड फाटलाव करूंक ती आमकां आदार दिवं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. फेस्ताचो संभ्रमीक आशिर्वाद जोडूंक आमचे तकले आमी बागोवया. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मोरयेक विंचून काडली, तो तुमकांय तिची भुरगीं करूं. देव पूत मोरयेतां जल्मलो आनी तिका काल जालो. ताणें केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्याक तो तुमकां कुरपेन भरूं. सोम्या, जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायेची नेसाण नेसला, तो तिच्या शेगुणाचो पाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर सांगात भोगून दी. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून एक घडी बसात. आमची कॉवेंताची वडील बेनेडिक्ट आनी भितरल्या सर माद्रींच्या नांवान उपकार आठवणीची 2 उतरां. पयल्यान पयलें आमची कॉवेंताची वडील आनी सर धर्म भयणी तुमकां बागी फेस्त मागतात. तुमच्या आनी तुमच्या कुटुंबाचेर दराळ आशिर्वादां सरेस्पर देव वतो म्हूण मागतात. हें फेस्त हांगासर आसा करूंक कोणें सकड आमकां आदार दिला तांचो उपकार आठोवंक तीं कुशी व्हरतात. पयल्यान पयलें आयचें अपुर्बायेन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयलां आमचो मोगाळ विगार जेराल बाप मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोना. ताणें हांगासर येवन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवन मरये विशेंत अपुर्बायेची शिकवण आमकां दिल्या आनी ह्या कॉवेंताचेर ताणें व्हरतो मोग आनी अभिमान दवरला. देखून कॉवेंताच्यो भयणी ताका काळजां तावन देव बरें करूं म्हणटात आनी ताचेर आनी ताच्या मिसावाचेर सरेस्परा देवाचो आदार आशिर्वाद मागतात.
तशेंच सेमिनरीचो रेक्टर आमचे मदें हांगासर आसा राजेश रोजारियो. ते आनी तांचे याजक हांगासर चापलीन जावन सदां मिसाकन येतात. तांचेरी देवाचो आशिर्वाद मागतात आनी तांचे पासून सदांच ते मागण्यांत उडास करतात. फिरगेचे सुबेगार सिप्रियन पिंड हांगासर नांद जाल्यारी तांचो उडास करतात आनी दिल्ल्या चोर आदारा पासत. आनी सबटवणी केल्ल्या चोर याजकांचेर आनी तशेंच ह्या त्रिदूम 3 दिसाच्या मिसा वेळार मागल्ल्या चोर याजकांक आदार दिल्ल्या सो याजकांचो उपकार आठयतात. स्वयंसेवक जावन हांगा आदार दिला वलेरियन फुटाडो, विल्यम, विन्सेंट पेरेरा, हेनरी, विन्सी, पॉल, बीना डी कॉस्टा, डोरिस आनी स्टॅनी बंटवाळ हांकां समेस्तांक काळजतान देव बरें करूं. आयच्या दिसाक आपुरबायेचें कॉयर तुमी आयकलें. हें कॉयर जावन आसा MMCA गितांजली कॉयर. गायन मंडळीच्या सर संद्यांक देव बरें करूं. आल्तार सोबयल्या आनी इमाजीची सोबीत डेकोरेशन थंयसर केलां. जेनेवेव मोंतेरो आनी स्टॅनी डिकोना तांकां देव बरें करूं. ऑल्तार सेवा दिवंक पयले फावटी आमकां आल्तार भुरगीं हांगासर पावल्यांत तांचोय उपकार आवडतात. आमचे मिसाचें बलिदान डिवायन वर्ड TV आज टेलिकास्ट तांणी रेकॉर्ड केलां. परवां आयतारा दीस 7 वरांचेर तुमी डिवायन वर्ड TVर तें पळोवं येता. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. OCDS मेंबर्स हांगासर आयल्यांत तांचो आमी काळजतान उपकार बावडटा. ह्या मिसाक इतल्या व्हडा संख्यान तुमी समेस्त हांगासर आयल्यात. तुमी ह्या कॉवेंताचेर व्हरतो मोग दवरला. तुमी उदार रितीन ह्या कॉवेंताक दान दिलां. कॉवेंताचें रेस्टोरेशनाचें जायतें काम भितरल्यान चलून आसा. 100 वर्सां आदलें कॉवेंत तेणें वण्टी पुटोवन थोडें पडोवंक आनी सुरू जाल्लें परत्यान नवीकरण करूं आसात. आदार दिल्ल्या सुरभक्तिका पासून आमच्यो भितरल्यो माद्री मागतात आनी तुमचो उपकार आठयतात. आतां मिसातच बेंतिन्यो आशिर्वाद करून तुमकां बेंतिन्यो वांटतल्यो आनी तुमकां समेस्तां परत कॉवेंताच्या वडिलींच्या नांवान तुमकां बरें फेस्त मागता. देव बरें करूं. उबे रावया. बेंतिनेचेर आशिर्वाद मागया. सर्वे स्पोर्ट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व संपूर्ण आनी पवित्र जाल्ल्या देवा, पवित्र स्नानांत पुनर्जल्मल्ल्या हरी एकल्याक तूं संपूर्ण आनी पवित्र जावंक आपयताय. आज कार्मेल मायाच्या ह्या दाबाजेच्या फेस्ता दिसा तिणें तिचें सांगातपण आनी तशेंच आधाराची खुणां जावन दिल्ली ही बेंतीन आशिर्वादीत कर. जो कोण मोरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेंतीन नेसता ताका कार्मेल मायेची ससाय मेळूं. तिचे विनतीन खोट्या दुस्मनांतलें बाचाव जावन मोरान पर्यांत ती कुरपेंत थीर रावूं. बेंतीन नेसचे सांगाता तांचें जिवीत मोरयेच्या सुगंधान नेटयलेलें जावं आनी अशें संवसारी पयन आखेर करून एक दीस आमचे माये संगी तुज्या निवासांत तुका रूप भोगूंक तांकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घरा येत आसतना बेंतीन तशेंच तुमकां कापी पळाराची वेवस्था केल्या ती घेवन वरच ये म्हणून विनंती करतात. संसाराची दुरावी पावन करे पेणारी जीवी देवा खुशी कल्पी मंगलो सोडून तारा संसारा गेलो सरकार सोसो मोगान वागयलोय मिसावळा तयार गेलो
शारोगिणी सदा संसाराची तुराणी पावन करे पैनारी जिणी रक्षण झाली संसार दिसानी भेटीन देऊन मोगा निशानी जमून बोलता कष्टान वरानी मागून जाते देवी प्रेमी कातर दोंगरा वयले सायबिणी नमान तुका शारोगिणी सदा संसाराची तुराणी पावन करे पैनारी जिणी